बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पूण मरी देव दुता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी हांवकार. देवदुतान तिका जाप दिली, पळयत आत्मो तुजे येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजे सावळी घालतली. देखून तुजे तांव जल्माच्या भुरग्याक भाग्यवंत देव सुपूत म्हणटले. आनी पळय, तुजे संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायर एक पुता गर्भेत जाल्या आनी वांजडी म्हूण तेकलेले तिका वो 6 म्हयनो, कित्याक देवाक आसत जावचें कसल्यांचें ना. ते दुवा मोरयेन म्हळें, पळय हांव सरस्पराची साकन, तुजे उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. देवाचें उतार हें. क्रिस्तांतय मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, देवान आपणाच्या पुताक, एकल्याच पुताक, आपणाच्या शब्दाक मनशा कुळासो सोडून जावन धाडलेल्या वेळार ताची आवय जावंक मोरयेक विंचून काडल्या. आनी विचित्र तरान ताका मनशा सैम मेळाशें कळ्ळें. न्हय एका दादल्याच्या सक्तीन, बगर पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन. हे आमी भावार्थान पत्योवचें, कित्याक देवाचें उतार जाय. शिवाय आमच्या गिन्यानान आमकां समजून घेवंक जायना. मोरयेकी समजोना, पूण मोरये थंय तें घडलें. पूण देवान मोरयेक वत्ताय करूना, फोर्स करूना. मोरयेक विंचून काडलें आनी तिची कबलात विसारली. ही घडी आनी हो संबंद जायते बरयणार एका कराराक, या काजराक सरी करतात. म्हळ्यार भाव भयणीनो, संपूर्ण तरान समजून घेवंक प्रयत्न करया. देवाच्या सैमाचो देवाचो पूत, देवाचें उतार मनशा सैमा लागीं लग्न जावची बापाची खुशी, बापाचें योजन. म्हळ्यार देवाच्या पुता थंय आसचे देव सैंबो, मनशा थंय आसचे मनशा सैंबो घेवंक आशेता आमचे सोडवणे खातीर. देवा सैमाचो, देवाचो प्रतिनिधी जावन गब्रियल आंज येता आनीक मनशा कुळाचे कबलात विसारता. आमी जाणाव, खंयची सैरीक करार वा लग्न जाताना थंय 2 पार्टी आसात. दादलो या वरेत आनी स्त्री या व्हंकाल. कोणे आनी एकामेका थंय फोर्स करूंक जायना. आपकुशीन तांणी कबलात दी जाय. तेन्ना मात्र तांचे थंय सैरीक घट जाता, करार जाता आनी लग्न जाता. आपकुशीन तांणी कबलात दी जाय. तांणी कबलात दिल्ल्या वेळार ती एकामेकाच्या जिणयेंत एक ओडटात. दादल्याक मात्र का आशा आसून स्त्रियेक खुशी ना तर जाल्यार तें लग्नय जायना, करारय जायना, काजारय जायना. स्त्रियेक मात्र खुशी आसून दादल्याक खुशी ना जाल्यार तें लग्नय जायना, करारय जायना, सैरीकय जायना. थोड्या वेळा अशें केल्ल्या वेळार आमची लग्नाचें जिवीत सुपळ जायना. चड उणें एक विशेष तरान देवाचे सैमांत आसलो, दैवी सैमांत आसलो देवाचो शब्द मनशा सैमाचे सैमा कडेन एकवट जावंक आशेता. दैव सैमांत असो देवाचो शब्द आमी वरेताक, या दादल्याक, या न्हवऱ्याक सरी करून तर जाल्यार मनशा सैमांत सैम जावन आसा व्हंकाल,
या स्त्री आमचे थंय एक ओडकार जायचे, एक कोट जायचे जाल्यार आमची कबलात जायचे. देव संबाची कबलात गब्रियल बोडवो दिता, बापाचें योजन कळयता, पळयतात म्हणजे सक्तीन मनशे सैम घेता म्हूण सांगता. पूण मनशाची कबलात जाय जय, व्हंकलेची कबलात नासतना करार जायना. हांगा मनशे सैम व्हंकलेक सरी करयत. व्हंकलेची कबलात जाय जय. ही कबलात दिवची कोणें? एक विशेष तरान ही कबलात देव घेता. कशें तें? मोरी मनशा कुळाचे मध्यस्थ जावंक पावता, रेप्रेझेंटेटिव्ह जावंक पावता. आनी मनशा कुळा बाबतीन, मनशा सैमा बाबतीन मोरी देवाक कबलात दिता. देवा बाबतीन गब्रियल बोडवो कबलात दिता. मनशा कुळा बाबतीन मोरी कबलात दिता. केन्ना मोरी देवाचे कुशेक कबलात दिता, केन्ना व्हंकल मनशा सैम वरेताक देयसंबाक कबलात दिता, त्या घडये देवाचें योजन संपूर्ण जाता. म्हळ्यार त्या घडये तिचे थंय जिवन असो देव असो सोबदू तिचे मांस आनी रगात घेता आनी प्रत्येक देवाच्या सक्तीन मनशे सैम घेता. समजून घेया भाव भयणीनो, एक देवाची विशेष मांडावळ. परतून हांवें सांगचें धर जाल्यार हर एक सैरीकेंत करारांत आनी लग्नांत दोन पाटी आसात, दादल्याच्यो आनी स्त्रियेच्यो. दोगांची कबलात जाय जय. कबलात आनी उसारी जय, कबलात आनी मांडून घे जय. तेन्ना मात्र करारांनी लग्न जाता, न्ही जाल्यार लग्न जायना. इतलें मात्र न्ही, ती कबलात आनी रुजू करून दाखय जय बरोवन आमच्या कानुना प्रमाणे. देवाची मांडवळ, सोडवणेची मांडवळ आमचे थंय जारी करच्या खातीर बापाची खुशी जावन आसली ताच्या एकल्याच पुतान जेजू क्रिस्तान मनशा सैम घे जय म्हणलें. ताचे थंय देव सैम आसले, पूण मनशा सैम खंय ताण घेतालो तो? मनशा शिवाय मनशा सैम जेजू क्रिस्ताक, देवाच्या एकल्याच पुताक, देवाच्या शब्दाक खंय ताण मेळचें? न्हवऱ्याक वैत ग्रेस्त काय आसूंक पुरो, जायती ओडवी काय आसूंक पुरो, पूण तुका व्हंकल ना न्ही बे. मनशे सैम जावंक पावता व्हंकलेक सरी करयत. व्हंकल आसल्यारी, स्त्री आसल्यारी, दादलो आसल्यारी तांची कबलात जाय न्ही बे. बोडवो गब्रियल देव सैमा बाबतीन, बापाच्या बाबतीन, पुताच्या बाबतीन, देवाच्या शब्दाच्या बाबतीन मोरयेची कबलात इसारता. मोरी सुरवेर पाटी मुखार सरता. कित्याक म्हळ्यार सैमा प्रमाणे हें कशें घडचें आपूण हांव कारणेंगी म्हणून. पूण केन्ना बोडवो गब्रियल देवा बाबतीन पवित्रत्वेच्या सक्तीन तूं गर्भेत जातली म्हूण सांगता गी. कित्याक देवाक आसाच जावचें म्हणल्यार कित्यांचें नांव म्हूण तो आतां भद्रती दिता गी. मोरी न्ही आपणाच्या खासगी बाबतीन ऑफ हर ओन एकॉर्ड फॉर हर ओन इंट्रस्ट, पूण मनशा कुळाच्या बाबतीन एज अ रेप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द ह्युमॅनिटी मोरी सांगता आपले सुमयांची शरण दाची, तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे तें जावं. तर मोरी जावं पावता आमची रेप्रेझेंटेटिव्ह, आमची मध्यस्थीन आनी आमचे मांस आनी रगात. मोरयेचें सैम आनी तुजें आनी म्हजें सैम एकच, पूण देवाचें सैम आनी आमचें सैम एकच न्ही. देवाचें सैम दैवीक सैम, मनशाचें सैम मनशाचें सैम. ते मनशाचें सैम मनशा कुळांत हाडून घेवचें, मनशा कुळाक दिवचें.
देवान दिल्लें तें आनी तें सैम देवाचो शब्द घेवंक आशेता. देव आशेता न्ही मोरयेचें सैम मात्र बगार मनशाचें सैम. ते मनशाचें सैम हर एका मनशा थंय आसा. न्ही मोरये थंय मात्र तुजे थंय म्हजे थंय मोरये थंय सगळ्यां थंय आसा. हे मनशा सैम व्हंकलेक सरी करयेत, स्त्रियेक सरी करयेत, दैवीक सैम दादल्याक सरी करयेत. ही दोन्ही सैमां आसल्यार पावना. दोन्ही सैमाची कबलात जाय. देवी सैमाची कबलात देवा बाबतीन बोडवो गाब्रिएल सारता. मनशा सैमाची कबलात मनशा कुळाच्या बाबतीन म्हज्या आनी तुज्या बाबतीन मोरी दिता. आनी तेन्ना देव सैम आनी मनशा सैम शब्द थंय एक वडटा आनी विचित्र तरान व्हडलो मिस्तेर घडटा. सोडवणदार गर्भ संभवता. हाका मिस्ट्री ऑफ द इन्कार्नेशन म्हणटा आमी. आनी शब्द मनीस जालो. शब्दान मनशाचे मांस रगात घेतले, मनशे सैम सुद्दां घेतले. ते मनशा सैम तुजे आनी म्हजे थंय आमी पातकी जाल्यार मनशा थंय आसचें एकच तें सैम. मोरयेक दुसऱ्यांचो सैम ना. तुका दुसऱ्यांचो सैम, म्हाका दुसऱ्यांचो सैम ना. आमचे सैम मनशा कुळाचें सैम. ह्या मनशा कुळाच्या सैमांत देवाचो शब्दान पात्र घेतलो आनी थंय विचित्र एकलो मिस्तेर घडलो. त्या मिस्तेरा मारिफात मनशा कुळाची सोडवण जाली. भाव भयणीनो, असो गूढ अर्थ समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. वो गूढ अर्थ आमचे वरीन ताचे थळ आमकां पळोवंक जायना तितलो गूढ वो मिस्तेर. देवाची विचित्र मांडावळ, विचित्र मांडावळ. आमचे मांस आनी रगात आज आसा फाल्यां कुसोन वता. तसले मांस आनी रगात देवाच्या सैमान घेतलें. देवाच्या शब्दान आपणाचें केलें. कित्याक हें सैम मनशा कुळाचें सैम ताका सोडून दिवची गरज आसली. मनशाच्या कुळाच्या सोडवणे खातीर सर्वेस्पराच्या एकल्याच पुतान देवाच्या शब्दान मनशा कुळाचें सैम घेतलें. तर ह्या सोडवणेच्या मिस्तेरांत नैस देव आनी ताचो एकलोचो पूत जेजू क्रिस्त ताचो शब्द वांटेली, बगर मनशा सैमी वांटेली. जर तर देवाचो शब्द मात्र आसुल्लो, मनशा सैम थंय नासलें, तो मिस्तेर घडोवंक साध्य नासलो. जर तर दादलो मात्र आसुल्लो, बायल ना तर जाल्यार थंय लग्न जाता गी खंडीत जावन जायना. स्त्री जाय दादलोय जाय. वो सोडवणेचो मिस्तेर, मिस्ट्री ऑफ द इन्कार्नेशन घडा जाय जाल्यार देवाचो शब्दूय आसूंक जाय, देवाचे सैमय आसूंक जाय आनी मनशाचे सैमय आसूंक जाय. देवाचे सैम आयलें त्रिंदा दितावन, देवाच्या दुसऱ्या जणांतावन, देवाच्या शब्दांतावन. मनशाचे सैम आयलें मनशा कुळांतावन. देखून मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, समजून घेया असो अर्थ. ह्या मिस्तेरांत तूं आनी हांव वांटेली जावन आसा. सोडवणेच्या मिस्तेरांत देवाच्या विशेष काकुळटीन तूं आनी हांव आमी वांटेली जावन आसा आनी आमचो प्रतिनिधी जावन आसा मोरी. आमच्या बाबतीन, आमच्या खातीर, आमच्या सोडवणे खातीर, आमकां उंच उबारच्या खातीर, देवाच्या जिणेन वांटेली जावच्या खातीर, ताच्या सैमान वांटेली जावच्या खातीर मोरयेन आमच्या बाबतीन देवाच्या शब्दाक कबलात दिली. सदैव जावं तुजें नांव ये मोरये आमचे माये. निजा की तूं ओड. आमची वडवी गाय जावन आसा हितून.
तुवें जर तर कबलात दिवना तली तर जाल्यार आमी आमच्याच मनशे सैमान जिवन जेवन मोडटे आसले तुवें आमच्या बाबतीन कबलात दिली देखून आज देवाच्या सैमान आमी वांटेली जावंक आमकां साध्य आसा क्रिस्तांतय आमी वांटेली जाल्या उंच केदें व्हडलें भाग तुवें आमकां दिलें आंतून समजूंक जाय कितें म्हळ्यार देवाच्या मांडवळीक केदना मोरयेन कबलात दिली गी तेदना घडलें विचित्र एक अजाप ती कबलात दिली कित्याक म्हळ्यार देवाच्या सैमा प्रमाणे देवाच्या शब्दा प्रमाणे ती जिवन आसली सांगूंक पुरो एकली स्त्री देवाची आवय जावं कबलात दिवचें सुलभ म्हणून ना 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 हर एक घडये देवाच्या शब्दाक तूं कबलात दिनाय ते जाल्यार वेळ घडी येताना तूं देवाच्या शब्दाक कबलात दिनाय तशें म्हळ्यार मोरयेन तुजे शब्दा प्रमाणे मुजे थंय जावं म्हणल्या वेळार देवाचो शब्द तुज्या मांसांत रक्तांत कुसवांत उडलो गी देवाचो शब्द तुजे थंय आसलो तुजे थंय मुजे थंय आसलो पूण संपूर्ण तरान आसलो कित्याक संपूर्ण तरान देवाच्या शब्दा प्रमाणे ती जिवन आसली तितल्या संपूर्ण तरान मोरी देवाच्या शब्दाक सरी जावन जियेल्ली की त्या शब्दाक तितलो पसंद ती जाली त्या शब्दान विचित्र तरान आमच्या मांसाने रगात मोरये थंय आसचे आमच्या मांसाने रगात ताणें घेतलें आनी आमच्या मनशा सैमान ती तो वांटेली जालो देखून जर तर मोरयेक आमी आमचे मध्यस्थीन घेता तिची होगळीक आमी गायता तिचे तने आमकां एक लिसांव मेळोवंक जाय कितें म्हळ्यार मोरी देवाच्या शब्दा प्रमाणे जियेली ती तितली संपूर्ण काय देवाच्या शब्दा प्रमाणे जियेली की तोच देवाचो शब्द तिच्या रक्ता मासान वांटेली जाता तिच्या रक्ता मासान वांटेली जाता आनी अशें सोडून सो मिस्ते तिचे थंय घडटा तो शब्द मनशा कुळ्याच्या मांस रगात घेता ते मनशा कुळ्याच्या मांस रगात तुजे आनी म्हजे आनी मोरयेचे वो सोडवण सो मिस्टर मिस्ट्री ऑफ द इन्कारनेशन आमचो मिस्टर जावन आसा पयले सो ते देवाचो मिस्टर देवा शब्दाचो मिस्टर त्रिंदादीचो मिस्टर सांगाताचो आमचोय मिस्टर आमी आमची कूड आमचे सैम देवाच्या शब्दाक दिलां मोरयेतय आमकां जर तर तें विचारलें जाल्यार आमी कितल्या पाटी सत्यांक घडना देवा करगा ती कबलात देवान आमची मध्यस्थीन जावन आसत्या मोरयेतय विचारली आनी देवाचे विचित्र मांडावळीन मोरयेन आमच्या बाबतीन ती कबलात दिली अशें देवाच्या मिस्तेरांत मनशा कुळाच्या मिस्तेरांत सोडवणेच्या मिस्तेरांत आमी विचित्र तरान वांटेली जाता त्याच प्रमाणे जिवंक सर्वेस्पर देव आमकां कृपा दिवन दी मोरयेची देख घेवंक आमकां उजवाड दिवन दी बोळ आनी घटाय दिवन दी म्हणून मागया आमेन.